सगळीं आमी उबी रावया. मिसाची सुरवातेक आमी गायन गावुया. देवा तूं आमचो ओरोम A11 पान 5 A11 पेज 5. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वीस por तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज साद्या काळ्याचो 6वो आयतार. आयचो विशय जिवीत आनी मरण आसत. विंचून काडीत ते मेळटले. सिराकाच्या पुस्तकांतलीं आयच्या वाचपांतलीं हीं उतरां ती आयच्या सेवा धर्मांक अर्थ दितात. कित्याक आयज आमच्या दोन प्रांतांत आमी भलायके प्रेशितायेचो दीस मनयतात. जिवीत आमकां देवाचें देणें. हें जिवीत आमी बरे भाशेन जेवलेलीं देवाक जाय. बरें जिवीत सोडून आमी वायटाक वेंगयल्यार मरण आमचे मुखार उबें रावतलें. जें आमी विंचून काडटा तेंच आमकां मेळटलें. तर बरें तेंच विंचून काडुया आनी आमकां सगल्यांक बरी भलायकी मागतना बरी भलायकी दिवंक वावुरतात तांचे पासत हे मिसाचे भेटेंत मागुया आनी जिविताच्या देण्या पासत देवाक दिनवासून संतोषान ह्या मिसांत वांटो घेवया. आयचे मिसाचे बलिदान देवाक आर्गां दिवन भेटयता डिकन रेगन मार्टिन्स. हो आमचो गांवचो पूत. ह्या म्हयन्याचे 4 तारखेर ताका ही मागणी फावो जाली. तर देवान ताच्या मुण्यारपणाचेर ताच्या कुटुंबाचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागुया. बाबूनो, जिवीत जावन आसा आमकां सगल्यांक एक देवाचें देणें आनी ह्या जिवितांत आमी बरें केल्लें देवाक जाय. आनी दर दिसाक देव आमकां आदार दिता, बळ दिता, आपली जाणवाय फावो करता. आमी बरें तें वेंचून काडूं. पूण जायते पावटी कडेक मनीस सोंसोकतायेक लागून बरें करपाचें सांडून वायटाक घोडे आमी वेंग मारल्या. सगल्या आमच्या पातकांचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनी आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसोणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणटा. म्हजो तुमी हांव विचारून सांगता. मनात चिंतून थोडा विचार हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध,
ह्या पासत बेगसरात सरकार मरी सगळ्या देवतांका वक्ता आनी तुमकां बाबा अशें खातीर आमी सर्वेस सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सास्ताच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया आमच्यो कासकी करचो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवा प्रमाणीक आनी सद्या काळसांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां बा हस्ती हिल्याय तुका फावो तसलें बिराड आमी सावच्याक तुजे कुशे परमणे शिवंक आमकां आदार दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता हवो उर्फी तो करो देव तुजे सोवी आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासनाक सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा सांबाळूंक जातात आनी विस्वाशीपण चलोवंक तुजेच आधीन आसा तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक मांडल्यांत तुका कुशी ताका हात घाल मनशा फुडें जिवीत आनी मरण आसात तो विंचून काडीत तें ताका मेळटलें सर्वेस्पराची जाणवाय भोव व्हड तो सोकतेन बोलवंत आनी सोगलें ताका तावें ताची भोक्ती करतल्यांचेर ताचे दोळे आसात आनी मनशांची दर एक कोन्नी तो अडकता खोटेपणाच्या मार्गार चलूंक ताणें फॉर्मावंक ना आनी पातक करूंक कोणाकूच ताणें रोजा दिवंक ना देवाचें उतोरें देवाचे ओळखार ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून येपुरी जातलो सर्वेस्पराची सुमूर्त सांबाळटा ती कोरेंच सुकेस्त
गाऊया. सर्वेस्पराची सुमूर्त सांबाळताती, नितोड निर्मोड जिविताची सर्वेस्पराची सुमूर्त सांबाळटा ती कोरेंच सुकेस्त. ताची कुशी पाळटा ती सगल्या काळजान ताका सोदता ती कोरेंच सुकेस्त. जाबाब. सर्वेस्पराची सुमूर्त सांबाळटाती, जतनायेन आमी तुजे कायदे सांबाळूंक तुवेंच ते परगोट केल्याय. तुजे कुशेक सदांच पाडो दिवंक म्हजे पांय म्हजे चाल तीर आसूं. जाबाब. सर्वेस्पराची सुमूर्त सांबाळपाती, कोरेंच सुकेस्त, कोरेंच सुकेस्त. तुज्या चाकराक बरेपण दाखय, म्हज्या जिवीत बागी जावं. तुजें उतर सांबाळटलो, तुजी विचित्र सुमूर्त नियाडूंक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. जाबाब. सर्वेस्पराची सुमूर्त सांबाळपाती, कोरेंच सुकेस्त, कोरेंच सुकेस्त. तुज्या कायद्याची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. हांव ते सदांच कुशेन मानयतलों. तुजी सुमूर्त सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगल्या काळजान हांव ती पाळटलों. जाबाब. सर्वेस्पराची सुमूर्त सांबाळपाती, कोरेंच सुकेस्त, कोरेंच सुकेस्त. भागीवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, सोपूर पावलोल्या मनशांक आमी जाणवाये विशीं उलयता. ही जाणवाय ह्या संवसाराची न्हय, वो नाटक जावन वेतात त्या संवसाराच्या पोरदानांची न्हय, पूण आमी परगट कोत्ता ती देवाची गुडात जाणवाय. ही गुपीत जाणवाय देवान काळा आदीं आमचे मोहिमे खातीर फुडेंच थारायलेली आनी संवसाराच्या एका तरी पोरदानांक ती कोळीत जावंक ना. ती तांकां कोरेंच कोळीत जाल्ली जाल्यार मोहिमेच्या सुमयांक ते कोदींच कुर्सार किळावचे नासले. पूण अशें बरयलोलें आसा, आपणाचो मोग कोत्तोल्यांक देवान तयार केलां तें दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या मोनान आटापूंक ना. हेंच आमी परगट कोत्ता. आत्म्या उद्देशी ह्यो वस्तू देवान आमकां उगडाप्यो केल्या, कित्याक आत्मो सगल्याचो ताव घेता देवाचो पर्यान. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकार. सगळीं आमी उबी रावन उद्गाराचें गायन गावया. B9 पान 25, B9 पेज 25, चवथो श्लोक. सर्वेस्पराक जोय जोय जोय
Sorvesporak soy soy, soy soy sorvesporak soy soy. Koriva voi, koshi sogli, soe porta krauliami, kitle bore, Sorvesporak soy 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 soy, Sorvesporak soy 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 soy, Sorvesporak soy soy, soy soy Sorvesporak soy soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Oyma tuka soumya. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, शास्त्र्यांच्या आनी फारिजेवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण अदीक वर्तें न्हय जाल्यार तुमी सर्गीच्या राज्यांत कधीच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका आनी जिवेशी मारतीत तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो महाधर्म सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर नासतल्या म्हणत जाल्यार तो हेमकोंडाचे खास्तीक सांपडटलो. सांगलेलें आसा तें तुमी आयकलां, परद्वार करूं न्हय. तर हांव तुमकां सांगतां, जर कोणूय एके अस्तरेचेर कामचारी दोळे लायत ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन परद्वार केलो. आनिकूय पुर्विल्ल्यांक सांगलोलें तुमी आयकलां, सोपूत मोडूं न्हय. पूण सोर्वेस्पराक तुवें दिलोले सुपुताक पाळो दी. तर हांव तुमकां सांगतां, सुपूत निबेल दिवं न्हय. तुमचें उलोवप इतलेंच जावंक दी, होय जाल्यार होय, न्हय जाल्यार न्हय. हाचे वून ओगडे ते वायटोव्या कडल्यान येता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. मुगाच्या भयणी भावांनो, 1564 ह्या वर्साक दोन फामाद मनशाचो जल्म जालो. एकलो म्हळ्यार शेक्सपियर. हो संवसारभर फामाद बरोवपी. कितलींशींच बरोवपा नॉवल्स, प्लेज ताणें बरयल्यात. आनीक शेक्सपियराचें बरोवप म्हणल्यार एके भाशेन पयल्या पावंड्यार कशें उरता. त्याच वर्साक ताचे बरोबर जल्मलो म्हणल्यार क्रिस्टोफर मार्लो. होवूय एक बरोवपी आनीक एक बऱ्यांतलो बरो बरोवपी अशें म्हणूंक जाता. शेक्सपियर 52 वर्सां ह्या संवसारांत जियेलो जाल्यार क्रिस्टोफर मार्लो फकत 29 वर्सां ह्या संवसारांत जियेलो. आनी अशें म्हणटात, जरी तर क्रिस्टोफर मार्लो 26 वर्सां ह्या संवसारांत जियेलो जाल्यार शेक्सपियरा कुशान अदीक फामाद तो जावपाचो, कित्याक ताचें बरोवप खूब बरें.
पूण बाबूनो इतले ल्हान पिरायेचेर तो कसो सोंपलो काय एका दिसा क्रिस्टोफर मार्लो बारार गेल्लो आसतना एका मनशा कडेन ताची उजोत जाता एकामेकाक वायट उतरां म्हणटात हातापांयाची झगडीं जातात आनी उपरांत ते म्हणटात आतां आमी उतरांनी झगडल्यात आतां सुरयो घेवन झगडुया कोण मोरता तो मोरता आनी बाबूनो दोगांयनी सुरयो घेतात झगडटात आनी झगडटा तेन्ना क्रिस्टोफर मार्लो हो खूब जोखमी जाता आनीक हाकाच लागून खूब जोखमी जाल्ल्यान थोड्याच वरांनी तो सोंपता कोंकणी भाशेन बाबूल जायते फावटी आमी म्हणटा चीत मनशा ओगोत आसतना उपरांत रडून कसलोच फायदो ना हाचे पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप जाणवायची उतरां आमच्या कानार हो बरोवपी सादयता तो म्हणटा देवान आमचे मुखार उदक दवरला आनीक उजो दवरला उदकान जर हात घालशी जिवीत तुका मेळटलें उज्यान जरी तर तूं हात घालची जाल्यार लासून तुजो गोबोर जातलो फुडें तो आमकां म्हणटा देवान आमचे मुखार जिवीत दवरला आनीक मरण दवरला बरें जिवितान जरी तर करशी जाल्यार लांब भावक एक बरें जिवीत तुका रावता वायट जिवीत तुवें आपणायशी जाल्यार मरण तुका गिरासूंक फुडें आसा आनी ह्याच खातीर आयच्या पयल्या वाचपाची मुखेल उतरां म्हणल्यार तुका जाय तें तूं विचून काड देव वायट करूंक तुका बोळ करिना देव तुका पातकान घालिना आनी देव फोर्सान तुका बरें कर म्हूण मागिना देव आमकां सोत्या फावो करता दोन वाटो तो आमच्या मुखार दवरता तुका जाय तें तूं विचून काड आयचे दुसरें वाचप बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप बागेवन पावलू जाणवाय विशीं आमकां सांगता दोन जाणवायो तो आमच्या मुखार दवरता एक म्हळ्यार मनशाची संवसारी जाणवाय आनी दुसरी म्हळ्यार देवीक देव दिता ती जाणवाय दोनूय जाणवायो गरजेच्यो पूण बाबूनो बरें सुपूर्ण जिवीत जियेतलो जाल्यार मनशाची जाणवाय पावना कित्याक बागेवन पावलू आपले चिटीन आमकां उगडास करतलो फॉर गॉड्स फुलिशनस इज वायझर दॅन ह्युमन विजडम देवाचें पिशेपण मनशाची जाणवाय कुच्यान खूब उंच उरता आनी ह्याच खातीर बाबूनो जरी तर आमी कितें विचून काडचें तें आमकां देवाची जाणवाय शिकयता आनी जरी तर देवाची जाणवाय घेवन आमच्या जिविताची आमी पावलां मारलीं जाल्यार आमकां एक इनाम रावता हें बागेवन पावलू आमकां सांगता आनीक इनाम कसलो इनाम म्हणल्यार जें आमच्या दोळ्यांनी आमी केन्नाच पळोवंक ना आमच्या कानांनी आमी केन्नाच आयकूंक ना आनी आमच्या मनान आटापूंक जायना इतलें बरें देव आमकां दवरून आसा तर बाबूनो जरी तर हांव ह्या संवसारांत बरें जिवीत जियेता पूण म्हज्या जिवितान घोडे कांयच बरेंपण दिसून येना वो वायट करता तो मनीस जायते फावटी ह्या संवसारांत ताचे लागीं जायतें बरेंपण आसा म्हूण हांव पळयता तेन्ना जायते फावटी जिवितान निराशेपण येता आमी चिंतूंक पडटा इतलें बरें करून कसलो फायदो काय वायट करतात ती तांचें बरेंपण जाता दे आर फ्लरिशींग इन देर लायफ पूण बाबूनो बागेवन पावलो आमकां उगडास करता जरी तर ह्या जिवितान तुका बरें फावो जावंक ना इतल्यानूच आमचें जिवीत सरोना सरोना तसलें आमकां एक जिवीत रावता आनी ह्या जिवितांत हो इनाम देव आमकां दवरून आसा आयच्या शुभ वर्तमानांत बागेवंत माथ्यो आमकां जेजूची खबर आमकां तो दिता जेजू आमकां एक नवी वाट तयार करता जेजू म्हणटा आदीं अशें बरयलोलें तुमी आयकलां जिवेशी मारूं न्हय ही आदली शिकवण पूण जेजू म्हणटा आतां हांव तुमकां एक नवी शिकवण दितां जिवेशी मारूं न्हय पूण जरी तर तुज्या भावाचो राग घेवन तूं आसा जरी तर तुज्या भावाक तूं बेलको म्हणटा ताका देव धर्म नासलेलो तूं म्हणटा जाल्यार हेमकोणाचे कास्तीक तूं सांपडटलो आदीं अशें बरयलोलें आसलें पोरदुवार कर न्हय पूण आज जेजू एक नवी शिकोवण नवो रस्तो दवरता
जरी तर एके ओस्तोरेक तूं कामसाराच्या दोळ्यांनी पळयता तिचे लागीं तुवें काळजाचो पोरतुवार केलो. आदी अशें बरयलोलें, सोपूत घेवं न्हय, सोपूत मोडूं न्हय, पूण जेजू नवी शिकवण आमकां दिता. तुजें उलोवप इतलेंच जावं दी, होय जाल्यार होय, ना जाल्यार ना. हाचेवन ओगलें कितें येता तें वायटोव्या कडल्यान येता. तर बाबूनो, आज देवाचें उतर आमकां हे दोन मार्ग आमचे मुखार दवरता. आयच्या देवाच्या उतराचेर आदारान आमच्या जिविताक दोन संदेश बाबूनो आमी घेवंक जाता. पयलें म्हणल्यार समटायम्स वी नीड टू लूज स्मॉल बॅटल्स इन ऑर्डर टू वीन अ वॉर. जायते फावटी आमच्या जिवितांत ल्हान ल्हान झगडीं आमी हारूंक जाय, व्हडलें झूज आमी जिवंक. एका दिसाक एक बापूय आनी ताचो सुपुलो भुरगो बसीन प्रवास करताले आनी बसीन गर्दी आसल्या कारणान ह्या बापायचो हात कंडक्टराचेर पडटा. आनी जेन्ना हो हात कंडक्टराचेर पडटा तेन्ना कंडक्टर रागाबरीत जाता, ताका वायट उतरांनी तो पाचारता. पूण हो बापूय परतून ताका दिना, सगलें सोंसणीकायेन सोंसून घेता. आनी जेन्ना ते दोगांयनी बसी वयले देंवता तेन्ना पूत ताका म्हणटा, तुवें ताका परतून कित्याक दिवंक ना, तुवें बोडयान तें करूंक ना, चुकून तुजो हात लागलेलो. आनी तेन्ना बाबूनो हो बापूय ताका म्हणटा, ताचे लागीं झगडून ताचेच भाशेन जरी तर हांव वागलो जाल्यार म्हाका कितें मेळटलें. 10 मिनटां घोडेक आमी झगडीं करतले, उपरांत आनीक कांय उरचें ना. म्हज्या जिवितांतली घोडेक 10 मिनटां पिड्यार जालीं, पूण हो कंडक्टर आख्खोय दीसभर हेंच चिंतलो, कित्याक हांवें वायट केलें काय, कित्याक वायट उतरां हांवें म्हणलीं काय, सोबी माजार म्हजो मान हांवें कित्याक विबाडलो काय. ताच्या जिवितांतले घोडेक 24 वर्सां पिड्यार जातलीं आनी म्हाका असले घेवन जिवंक नाका. आनी ह्याच खातीर बाबूनो, कांय बरे भाशेन हो बरोवपी म्हणटा, समटायम्स वी नीड टू लूज स्मॉल बॅटल्स इन आवर लायफ इन ऑर्डर टू वीन अ वॉर. जायते फावटी बाबून आमच्या जिवितांत आमी हाचे लागीं झगडटाव, ताचे लागीं झगडटाव, दिसूय भर आमी झगडटाव आनी शेवटाक आमच्या जिवितांत आमी हारता. जिविताची सगळीं वर्सां आमी दुसऱ्याक किकोत करून वो दुसऱ्या लागीं झगडी मारून आमी सांडटाव आनी शेवटाक जिवीत आमी ओगडायता. आनी ह्याच खातीर बाबूनो, वी नीड टू बी सिलेक्टीव इन आवर बॅटल्स. समटायम्स आवर पीस इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन बींग रायट. जायते फावटी आमी झगडटाव, आमी झुजां मांडटाव, आमी सारकें म्हूण दाखोव दॅट वी आर रायट एंड यू आर रॉंग. जायते फावटी बाबूनो, इतलें करुनूय आमकां जिवितांत जायते फावटी घोडेक शांती मेळना, सवस्काय मेळना, फावो ती खुशालकाय मेळना. तर आज आमच्या जिविताचेर आमी नदळ मारूंक गरो. दुसरे सुवातेर बाबूनो, स्मॉल क्रॅक्स वील इवेंच्युअली मेक द लार्जस्ट ऑफ शिप्स टू सिंक. जरी तर कितली व्हडली ती बोट आसूं, जरी तर ताका एक बारीक बुराक आसा, हो बारीक बुराक पुरो आख्खी ही बोट बुडोवंक. आनी ह्याच खातीर बाबूनो, आज जेजू आमकां आमच्या जिविताच्या ल्हान ल्हान पातकांचेर, ल्हान ल्हान वायटाचेर नदर मारूंक तो आमकां आपयता. जेजू म्हणटा, आमी घोडेक जिवेशीं एकामेकाक मारची ना, पूण जरी तर आमी काळजांत राग घेवन रावलो, जरी तर दुसऱ्याची नाटकाय, क्रोध आमी घेवंक रावले जाल्यार एमकोणाचे कास्तीक आमी सांपडटले. घोडेक आमी परतवार घोडेक करची ना, पूण जरी तर म्हजी नदर वायटोवी, वायट पळोवंक म्हाका सोय, वायट आदारूंक म्हाका सोय जाल्यार बाबूनो, आमी आमचें जिवीत निसणटणाचे वाटेक आमी घालता. आमी बाबूनो जिवितांत घोडेक व्हड व्हड सोपूत आमी घेवचे ना, पूण जरी तर ल्हान ल्हान फोटी मारूंक, सोत लिपोवन दवरूंक जरी तर म्हाका सोय आसा जाल्यार बाबूनो, वायट आमकां फुडें रावता म्हूण जेजू आज आमकां सांगता. ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू आमच्या जिवितांत जायतें वायट आदारूंक, जायतें वायट करूंक आमकां बळ करतात. तर बाबूनो, व्हड व्हड पातकांचेर न्हय, जिविताच्या ल्हान ल्हान सोयऱ्याचेर, जिविताच्या ल्हान ल्हान ताळण्याचेर आमी लक्ष घालूंक गरज. तर आयच्या दिसाक जेन्ना देवाच्या उतराचेर आमी आमचो नियाळ केला आसतना आमच्या जिवितांत जें कितें सारकें बरें आमच्या जिविताक गरजेचें तें आमी विचून काडूंक
ह्या अल्तारार उड्या स्वरुपान येतल्या जेजू लागीं आमकां कृपा आनी बळ आमी मागून घेवया. सुकले आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्या बाबार्थाची उच्चारणी करून म्हणया. सोत मानता देवाक, सर्व पदवेदार बाबाक, स्वर्गारान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीत सांबाळलो, आंकवार मरेता इंसलमलो, पोंस प्राता काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मिनतलो जिवन जालो, स्वर्गात सोडलो, सर्व पदवीदार देवपाच्या उस्त्याक बसलो, तुय त्या शिप्यांनी मेल्याची मुनसिबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या Catholic Holy Soviet, Baptista Car, Patkacze boksone, kulicze szwonfon, sosy शिशिवी. Amen. ह्या वेळार काय आमच्यो गुरसो आनी आमची मागणी देवाक आमी उबारी. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पुर्जेच्या वस्तुकायेच्या फावो ती कारणी करून तांकां हे आधुनीक काळार बरें आनी वायटा मदें विवेक करून शिकोवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळ्या नागरिकांच्या जिविताक बरें पडटा तितलें करूंक आनी खेरीत भाशेन मनशाचे भलायकी पासत वावरूंक देवा लागीं मागुया. एकसूरपणाचें जिवीत सोडून समुदायीक जिवीत जिवया आनी एकामेकाची हुर्बा वावडूंक आमचे लागीं घडटा तितलें करूंक जिवीत फुलोवंक आमी वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. भलायकी प्रेस्तिसायच्या आयताराक सगळ्या पिडवोताक पेकोवणी मागुया. तशेंच पिडवोताची काळजी घेतल्यांक पवित्र आत्म्याची शक्ती मेळ पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सुर्गीच्या भोव दयाळ बाबा, काय आमच्यो गुरजो आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात ताचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी जिवितांत बरें ते आपणावंक तुजे साणवायन आमकां बोर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. वेडोवणेच्या वेळार आमी गायन गावया. C21 कितें घालताय त्या उंड्यान पान 30 आनी 7. C27 पेज 37. C21. Ide vedi
म्हज्या भाव भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत. सर्वेस्परा हे भेटोवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां घोटाय मेळूं. हे पोरी स्वर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा सोमेसांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुरीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पोंचे. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावाळदाचो घोटपोर घोटुया. Живот зала, Gesù novia बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिवितात सोडणारे सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रोखो शिवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेले ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मेरी देवाची माई संगती, बागेन सुसे ती सोपोती, बागेन धर्म दिता, बाकी सेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुझे मोहिमा गावूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पोतवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जिवितान बरें तें विचून काडूंक देवाचो आदार मागतना जेजून शिकयलेल्या प्रार्थोन आमी उच्चारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या जिणेक आमी बरोवपाच्या नोतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकातांतली ही वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर तिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणी तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय रास उठ चलयताय सासनाच्या सासना. सुमयाची शांती सदां काळ तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जोडाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा. जेजू म्हाका तुजी गरज जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावुया. D15 पान 50 आनी 5. D15 पेज 55. जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे जशे उरो तुज्या दिव्यांक मोठीच वेचे योद्राक चलू ओलुबेचे तुज्या दिव्यांक मोठीच वेचे योद्राक चलू ओलुबेचे तुजे मोगो magna dziwi, na Jezu,
सगळी उभी राहूया. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बाबा, सुर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे भुकेले ओतमे तुवें दादोशी केले. आमचो खरो जीव सांबाळटा ते पोसोन आमी सदांकाळ आशोंक निर्मी. आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. मातशें बसूया. फाटल्या आयताराक 2 दान जालां. 1,07,000 रुपया, 1,07,000. कम्युनिटी सेंटरा खातीर 50,000. बुधवारा दीस 10,720. पयल्या शुक्राराक फर्स्ट फ्रायडे 12,470. तुमच्या उदारपणा खातीर आमी तुका देव बरें करूं म्हणटा. आज आमचे SSCP वांगडी इगोर्चे भायर दुबळ्यां खातीर आदार मागूंक आसतली. आदार दिवचो. आज पिडेवताक भेटयलो लायतार वर्ल्ड डे ऑफ द सीक. सगळ्या आमच्या पिडेवता पासत आमी मागुया. आज 6 ते 8 मिरेकल्स ऑफ जीसस बायबल कोर्स मांडावळ करून ग्रुप सी. आज मिसा उपरांत आमची सिनियर्स व्हॅलेंटायन नायट टिकेट्स घेवन आसात. तांच्या वावराक आमी आदार दिवया. ती घडोवन हाडटात व्हॅलेंटायन्स नायट लिटल फिल्ड्स ओपन एअर हॉलांत फेब्रुवारीची 14 तारखेर. ह्यो सगळ्यांनी वांटो घेवचो. जाणटी, तरणाटी, भुरगीं. टिकेट्स 200 फॉर मेंबर्स, 400 फादर्स. बँड ब्रदर्स इन आर्म्स, MC सावियो नोरुना, केटरर्स वेलंकी केटरर्स. एक फामील कशी वांटो घेवंक मागता. फेब्रुवारीचे 13 फाल्यां कॅरिस्मॅटीक प्रेयर ग्रूप मिटींग 4:15 वाजताचेर. उपरांत पुरम संस्काराक मागणें. 13 तारखेर सांजेर सांत अंतोनिशा कपेलांत नोमशींत मीस 6 वाजता. फेब्रुवारीचे 14 तारखेतावन मिलाग्रीच्या कुर्साचे नोवेना सुरू जातात. खुरीस मिलाग्र ओल्ड गोवा नोवेनाची मांडावळ बोर्डार घातलेली आसा. तालिगांव फिरकोळीची रोमार सोमारा दीस फेब्रुवारीचे 20 सकाळीं 9:15 वाजता. कोणूय बसीन येवंक सोदता जाल्यार नांवां दिवची. फेब्रुवारीचे 17 ते 19 पर्यंत आमची गांवची तरणाटी रेतीराक वेतात. ओल्ड गोवा स्पिरिच्युअलिटी सेंटर हांगासर. तांणी एक बरो रितीर करूंक आमी तांचे पासत मागुया. फुडलो आयतार पवित्र बाळपणाक भेटयलो आयतार होली चायल्डहूड संडे. बाब साहेबाच्या वावराक आदार दिवया. आमी एनवलोप्स पाठवून दिल्या. एश वेनिसडे 22 फेब्रुवारी गोबराचो बुधवार. ते दिसाक मिसा. पयले मीस 6:30, दुसरे 7:30, तिसरे 8 वाजता. सांजेर 6 वाजता. केरांत कपेलांत मीस 8 वाजता. त्या दिसाक उपास करूंक पवित्र सभा आमचे लागीं मागता. आख्या ह्या काळांत लँटन सिजन जे कितें आमी सॅक्रिफायस करतले ते गूड सॅमेरिटन फंड खातीर एक कुटुंबान बॉक्सां धाडून दितले. तातूंत तुमी तुमचें कितें सॅक्रिफायस घालचें म्हूण मागता. आमची सिमितेर नितळ दवरूंक सगळ्यांचो हुस्को जावंक जाय. मोदें शेड घालूंक फाब्रिकान थारायलां. कारण पावसांत तशेंच वतांत थंय कांयच सावळी आसना. आनी ह्याच खातीर हो प्लॅन नोटीस बोर्डार आसा. तुमचें सजेशन दिवंक मागता. फेब्रुवारीचे 18 विमन ऑफ होप हाचे वांगडी पिकनिकेक वेतात उतोड्डा. बस सुट्टली सकाळीं 9:15 वाजता. ग्लोरिया मिनेझीस हिचे लागीं नांव दिवचें. फेब्रुवारीचे 18 आमचो गोंयचो पूत बारोडा गांवांत बिस्म जातलो. ताचे खातीर आमी मागुया. फेब्रुवारीचे 19 फुडल्या आयताराक आमची भयण मार्ता डिसुजा आपलो कार्निवाल खेळ गांवांत दवरता. 2 वरांचेर शिलाले मोरोड. 3 वाजता केरांत कपेला लागीं. 6 वाजता दुर्गावाडी. 8 वाजता कार्दोसवाडो. तेच बरोबर 16 आमचो भाव पिटर वाज हाचो तियात्र आसा रॉंग नंबर मोडगांवां तो जातलो 7 वाजता. जायत्यांनी वांटो घेवंक आमी मागता. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयले मीस जिलाले फ्रांसाले, दुसरे मीस आमारालवाडो आनी सांजेर पोसरे बाट. सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आनी सर्व पतिता दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. मातशे बसूया. दोनूच मिनट्यो. बांबडीनो आज
तालगांवच्या भाव भयणांक आमकां सगल्यांक खुशालकाय, कित्याक आमचे तालिगांव ड्रामाटीक ट्रूप एक गीत रिलीज करतात, हुशार भुरगो म्हजो. आनीक हें गीत गावपी आमची भयण सिदाले रुद्रीगीस आनी आमचो भाव प्रशांत पेडीकार. आनीक गीत रोचलां पिटर वाज. आनीक ताका संगीत दिलां फ्रांसीस डिसूजा. आनीक ट्रम्पेट शॅनन डिसूजा. आनी कॅजी आनीक ग्लेन हांचे कडल्यान फन्स पिक्चर्स आनी तें तयार केलां. आनी तुमकां सगल्यांक पळोवंक मेळटलें 16 फेब्रुवारीचेर सकाळीं 10 वाजता. ताची आमी खास उक्तावणी करता आयज. आनीक संतोश भक्ता आमचो भाव पिटर वाज ताचो कला अकादेमी एक ग्रुपांतलो तियात्र 16 फेब्रुवारीचेर रविंद्र भवन मडगांव आमी ताची उक्तावणी करता. रॉंग नंबर हो आमचो भाव दर वर्साक ह्या स्पर्धांत वांटो घेता आनी आमच्या गांवच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक एक उमेद ताचे बराबर वावर करूं. आनी ताका पाठिंबो दिता आमचो भाव सांतान, मेस्त्री सांतान. आमी वांटो घेवया त्या दिसाक 16 आमी आमचें इल्लेशें काम फाटीं दवरून ह्या तियात्रांत भाग घेवया. आमचोय पाठिंबो ह्या आमच्या भावाक बाब पिटराक दिवया. आतां मागतलो आसलो आमचो भाव सांतान आनीक प्रशांत पिटर आनीक ह्या गिताची गावपी फुडें सरू हांगा. जें कितें ताळगांव बरें जाता तातूंत भाव भयणीनो आमी संतोश घेता, देवाक अर्घ दिता. आनीक आमची सगळे तालगांवकारांची उर्बा वाडटा. जें कितें तालिगांव बरें जाता तातूंत आमी सगळीं वांटेकार जावंक जाय. सगळ्याकूच आमी आतां कितें ना कितें आयकता, हांगा अशें जाता, थंय तशें जाता, सांतिस्मान सगळें फोडलां आनीक थांपावलांत फोडलां. ताच्यो जायत्यो बऱ्यो वस्तूय जातात. आनी तातूंतल्यो म्हळ्यार आमचे 14 वॅलंटायन नायट. ही वॅलंटायन नायट न्हय फकत जाणट्यांक, इट इज ऑर्गनायज बाय सिनियर्स, पूण आमकां सगल्यांक तरणाट्यांक वांटो घेवंक सोदतल्यांक काजारी जोडप्यांक सगल्यांक. आनी हे दिसशीन 7:30 वरांचेर 14 हांगा लग्न जालेल्यांक मीस आसतलें. मिसांत आमी वांटो घेवया. 7:30 मास in which we will specially pray for all the married couples. सगल्यांच्यान जोडप्यांच्यान येवं येता. उपकार करून तुमी येवचें. आनीक सांजे 6:30 वरांचेरूच आमी सुरू करतले मागण्यांतल्यान ही वॅलंटायन नायट. ज्यो तिकेटी आसात सगळीं तालगांवकार आयल्यार दुसरोय लोक येतलो, सगळीं तालगांवकार आयल्यार काय बरें जातलें आसलें. We have live music, we have lots of prizes. जायत्यो प्रायजीस धाडल्यात आमकां वांटूंक, तरेतरेच्यो प्रायजीस. म्हणटच ह्योय प्रायजीस घेवपांत तुमी आसूंक जाय. म्हणटच तुमी येतली म्हणून आमी सगळीं रावता ऑन 14th at 6:30. आतां मागतलो आसलो ह्या गायनाची हुशार भुरगो म्हजो ताची उक्तावणी करूं. आणि ह्या खातारान बरी भुमिका करता. स्पेशल अपियरन्स एज अ गेस्ट अपियरन्स फादर सुप्रियानो मागता ताका व्हडल्यान ताळयो जावं दी. देव बरें करूं.
खुशाल सौदांस F13 पान 9 आनी 1 F13 पेज 91 1 Kushal sodan sami moje, kushal darom sami raje, moga civite cu zbore, a voina civite, kushal sodan sami moje, kushal darom sami raje, moga civite cu zbore. Buena civite core, am și calza poșenada, Nicolaune ore urca, am zobapul asta sorda, am ce tosu, am ce vada. फाल्यां सकाळीं तशेंच सांजे आमचे इगोर्जेन इंत्योर आसात सोंपून गेल्ले भाव बसत आमी मागुया फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आनी सांजे 4 वरांचेर इगोर्जेक इंत्योर आसतले.